गोंय हें गोंय म्हणून कित्याक आसा जायत जाल्यार तें ओपिनियन पोल आनी राजभास ह्या दोन गजालींक लागून. तिसरी म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार कोंकणी भास म्हण संविधानांत वचप. ताका लागून ओपिनियन पोल आनी राजभास ही गोंयच्या प्रारब्धाची दोन स्वप्नां अशें हांव मानतां. शिक्षण तज्ञ नारायण देसायान म्हटलें. प्राध्यापक श्याम वेरेकाराच्या राजभास आंदोलन आणि ओपिनियन पोल ह्या दोन पुस्तकांचें निकतेंच प्रकाशन जालें. त्या सुवाळ्यात तो उलयतालो. माचयेर ताचे बरोबर बरोवपी श्याम वेरेकार, नावेलेचो आमदार लुइजीन फालेरो, अरविंद भाटीकार, ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे आणि प्रकाश पर्येकर हजर आशिल्ले. कारण ओपिनियन पोल आणि राजभास हे गोंयच्या इतल्या हजारांनी वर्सांच्या इतिहासांतली ही दोन, श्यामबाब ताका इतिहासांतली दोन पानां म्हणटात. हांव ताका गोंयच्या प्रारब्धाची दोन स्वप्नां अशें म्हणटा. कारण गोंय जर गोंय म्हणून आसा जाय आणि ताका जर अर्थ जाय आसत जाल्यार ह्यो दोनूय गजाली म्हत्वाच्यो आशिल्ल्यो. तिसरी कोंकणी संविधानांत वचप हें म्हत्वाचें आशिल्लें. ह्यो तीन गजाली, ह्या तिनूय गजालींचे गवाय जावपी ही आमची पिळगी आणि आमच्या आदींची पिळगी. आमी भाग्यवान लोक. लुइजीन बाबाक ज्या दिसा ज्या मनशान सांगलें तुजी ती भास सारकी पयलीं जाग्यार घाल, तुमी ती पयलीं सारकी उलया, कोंकणीन त्याच मनशाच्या हातान ती राजभास करपाचें विधेयक मांडून पास करून घेतलें. हें कोंकणीचें मत. 31 मार्च 1982 विधानसभेत पास केल्ल्या राजभास कायद्या संदर्भात नावेलेचो आमदार लुइजीन फालेरोन विधानसभेंतल्यो कांय यादी जागयल्यो. पळयात. पयलो थाराव हांवें घातलो तो आमच्या पाठीमुखार, and that was in 1980 की गोंयची भास कोंकणी भास आनी ही आमी राजभास करपाक जाय. थाराव पास जालो. सरकार कांय पावलां मानना. मागीर म्हाका याद आहा 31 मार्च 1982. सो पयलेच फावट गोंयच्या इतिहासान, इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा, 31 मार्च 1982 एक इतिहासीक थाराव पास जालो. टोटल फॅक्ट्स अँड फिगर्स दिवन हो थाराव पास केलो आनी म्हणलें की ह्या थारावान कोंकणी भास गोंयची राजभास जावपाक जाय, कोंकणी भाशेचो अभ्यास केंद्र तयार जावपाक जाय. आनी हो थाराव एके वाटेन MGP आहले, दुसरे वाटेन काँग्रेस आहले. दिस वॉज द फर्स्ट रेजोल्यूशन विच वॉज युनॅनिमसली पास ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. की 14 तारखेर जानेवारी 1983 हो एक इतिहासीक थाराव जो गोंयच्या इतिहासांत पयलेच फावट पास जालो to recommend the government of India to give statehood for Goa. That also was passed unanimously in the Legislative Assembly, and even the Maharashtra Government Party opposing ताणी तो पास केलो. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकर.